Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. ह्या भुरग्यांसोबत फाटले तो म्हयनोभर विचार करतलो कशें करतलो कितें करतलो तें उलयलो कारण मेन म्हणजे आरोग्यासंबंधी आनी आरोग्यासंबंधी जेन्ना हांव म्हणटा पळय न्ही तेन्ना फाटल्या 2-3 म्हयन्या हो विशय सामको प्रकर्शान म्हाका लक्षांत येयलो. जाली अशी गजाल की आमच्या शेवड्या मतदारसंघांतल्यान पुलिसीक भरती जावपा खातीर जवळ जवळ 200 भुरग्यांनी फॉर्म भरले आनी फॉर्म भरले नंतर जेन्ना टेस्ट सुरू जालो तेन्ना तातूंतले 100 भुरगे पटकन भायर पडले आनी भायर कित्याक पडले तर जायत हाय टिकट आतां हाय टिकट बाजारात मेळना मातशें मागीर हायट वाडोवन दी अशें त्या हाय टिकट 100 भुरगे भायर पडले आनी नंतर जे उरले 100 पळय न्ही ते 100तल्यान 30 भुरगे भायर पडले धांवपाक लागले धांवपाक तेंच्यानी जावना उंच उडी मारपाक जाता म्हणटकूच हांव विचार केलो की ही परिस्थिती म्हणजे सगळे मतदारसंघ अशी आसतली तेन्ना तेजेर उपाय कितें कित्याक मुखारी फुडल्या वर्सा बी परत 1000 पुलीस जावपाचे आसा तेजे मुखार बी 1000 जातले दर वर्सा 1000 पुलीस जातले पूण आमकां ती एखादी एम्प्लॉयमेंटा बी संदी जाय ती संदी मेळटली जर जाय जाल्यार आमकां भुरग्याच्या आरोग्याक लक्ष एक दुसरें सगळे हांवें लक्षांत घेवचें भुरगो जे कितें शाळेंत शिकता ते शिवाय त्या भुरग्याक 5 मार्क 10 मार्क 15 मार्क 20 मार्क मेळटा तेगे पर्सनालिटी मेळटा भुरगो लांब कितको कसो आसा भुरग्याची हायट कशी आसा भुरग्याची देसनकाय कशी आसा भुरगो दिसपाक कसो आसा ह्याचेर सुद्दां त्या भुरग्याचे 10-15 मार्क मेळटा लक्षांत घे खंय वचचें तो प्रायवेटाक वचूं नाजाल्यार सरकारी नोकरेक वचूं खंय गेली कडेन ताका एक 10-15 मार्क टेस्ट आसतात ते बरोवचे पडटा भुरगो येता आसतना कसो भितर सरलो पावल कशें मारलें हे सगळें तेजे लक्षांत घेवन त्या भुरग्याक सेरेक्टेर वयता म्हणटकीर हांव विचार केलो बेंजामीन सरा कडेन उलयलो आनी विचार असो केलो की ना अशी एक संस्कृती आरोग्या संबंधीची आनी शिक्षणा संबंधीची अशी एक संस्कृती आमी गांवांत तयार करपाक जाय जी संस्कृती इवन फाल्यां सुभाष चंद्र ना जाल्यार सुद्दां चालू उरतली कळ्ळें की ना आनी म्हणून हांवें विचार असो केलो की 0 to 6 ह्या प्रोग्रामाचें नांव आसा 0 to 6 ह्या प्रोग्रामाचें नांव आसा 0 to 6 तर 0 to 6 म्हटल्यार कितें तर 6 वर्सां पर्यंत भुरगीं आसतात तांची डॉक्टरान सांगले त्या प्रमाणे तांची परीक्षा करपाची आनी ज्या भुरग्याक कितें एखादी दुयेंत आसा किंवा एखादी हायट वाडूना ताची वजन सारकें ना भुरगीं 4 वर्सां आसा आनी वजन सामकें कमी आसा ती सारकी सांगतली पूण ह्यो गजाली ज्यो आसात पळय ते आवय लक्ष हाडून दिवंक जाय आनी दुसऱ्या दोतोराक फुडें सांगलें जर जाय बाबा ताका ना ताचें जेवण आसता वाडोवपाक जाय ताच्या जेवणाक मातशी वेगळी पद्दत घालपाक जाय वेगळे आयटम घेवपाक जाय जाल्यार त्या भुरग्याचें आरोग्य सुदारपाक शकता कळ्ळें हो प्रमुख मुद्दो आसा सगळ्याक काही ठिकाणी काही वेळा आमी पळयलां भुरग्याची एकदम वेटी चड जाल्ली आसता थंय डॉक्टर सांगू शकतले तें डेंजरस ना वयाचे बरोबरच तितली भुरग्याची वेट आसपाक जाय आनी हायटी बी आसपाक जाय एकदम भुरगो असो फुगूंक जायना तर ते मागीर व्हड जात तशें मागीर ताका त्रास जाता आमी जे चिंतलां आमच्या भुरग्यांक जे बरें आसा बरें खावपाचें जेवण तांचे बरें वॅक्सिनेशन डॉक्टरान म्हणटा ते भशेन सगळे बारीक सारीक तांचे वेट हायट सगळें कितें तें आमी कॅम्प करून तुमकां आनी तुमी आयल्या पासून तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटात आमी अशें प्लॅन केलां माय चायल्ड माय ड्रीम आमचे 5वेचे ते 10वेचे भुरगीं आतां 10वेचे भुरगीं आन्सर करतात आमचो प्लॅन आसा 5th 6th आमकां गव्हर्मेंटान सर्कुलर धाडला तांकां स्कुलान आपयनात म्हणून हांव म्हाज्या टिचराक एक दीस कपिल सर आसा आमचो आमी सगळे 5th 6th भुरग्यांक हांगा आपयतले आनी आमी तेंचे नोटबूक कलेक्ट करतले तांची तपासणी अगेन करतले आनी डॉक्टर तुमचो तेंको आमचो दिवचो सगळे तुमचे इंटर्न व्हेरी गुड एक इंटर्न आमकां धाडल्यार पुरो ना जाल्यार तुमी इंटर्न येयले जाल्यार पुरो वी विल सी दॅट वी विल रीच टू एवरीवन आनी जो फीट आहाय वय हीट आहाय म्हाका खरें तर म्हजी भलायकी बरी ना म्हज्यान काम करूंक जावचें ना आनी जेन्ना आमी ल्हान भुरग्यांक हें आमी शिकयतले तेन्ना